नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। राज्यात पर्यावरण अर्थव्यवस्था काबार करपाचो सरकाराचो उग्रवाद, अपक्षांची टीका, 26 जानेराक नव्या प्रादेशिक पक्षाची घोषणा, फुडली वेंचणूक माडाच्या प्रस्नाचेर। अमेरिकन टुरिस्ट कायतान वोल्टेक पोटांत चिकल गेल्ल्यान आयले मरण, अमेरिकन एम्बसीच्या परवानगी उपरांत बांबोळी पोस्टमॉर्टम, पोटांत मेळ्ळो अर्ध किलो चिकोल। आम आदमी पार्टीची जनसंपर्क मोहीम सुरू, विधानसभा वेंचणूक लडोवपाविशीं मार्चांत घोषणा, प्रादेशीक आराखडो फाटीं घेवचो म्हूण आपाची मागणी। कारमोणा रहेजा प्रकल्पावेल्यान आरोप प्रत्यारोप, रहेजा कडच्यान पैसे घेवंक ना, कायतून न्हयकारलो, चर्चिलाचो आरोप। आनी घरच्या मैदानार स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाची आयतारा आय लीग पदार्पण करपी डीएसके शिवाजी सांकडे झूज। खबरो विस्तारान। गोंयांत पर्यावरण आनी अर्थव्यवस्था काबार करपाचो ह्या सरकाराचो उग्रवाद चल्ला म्हूण अपक्ष आमदारांनी टिका केल्या। अपक्ष 26 जानेराक नव्या प्रादेशीक पक्षाची घोषणा करतात। फुडली वेंचणूक माडाच्या प्रस्नाचेर जातली म्हूण अपक्ष उलयल्यात। अधिवेशनात सरकारान डिफेन्स एक्सपो, माडाच्या प्रस्नाचेर सारकी चर्चाच करपाक दिली ना असो तांणी आरोप केलो। सरकाराक जर दिसता की तांचे कडेन मॅन्डेट आहा आनी हे जे कितें केलें हे गोंयच्या भल्या खातीर केलें, जाल्यार हे सब्जेक्टाचेर, एक माडाच्या सब्जेक्टाचेर सरकार ओपिनियन पोल घेवपाक तयारी आहा काय म्हणून आमी ताका चॅलेंज करतात। कित्याक घेना जाल्यार अजून आमी फुडलें इलेक्शन जें आसतलें हे माडाचेरूच आसतलें हें आमकां खात्री आहा। आनी हो माड आमकां हांचें सगळें कितें आहा तें हें जें वायट प्रवृत्ती भितर आयल्या हाचें पाड घालतलोच हें आमकां खात्री आहा। म्हाका घरा धाडूंकूच जाय हे वर्साक, आनी ताचे खातीर लोकांनी म्हाका दिसता चतूर रावपाची गरज आहा। आमी हे माडाचो इशू सगळे गोंयांत व्हरतले। आमी गोंयचे जनतेक मागतात की हे वर्सा 50वें वर्स जे आहा ओपिनियन पोलाचें हांचेर एक फायनल ओपिनियन करचें आनी हांचो कितें तो इशू आहा तो एक क्लोजर हाडची। चड करून हे बीजेपी मुक्त गोंय जावपाची चड गरज आहा। चड करून नवे आमदारांचे बीजेपीचे तांणी एक शाउटींग ब्रिगेड केल्ली आहा। लोकांचे इश्यूज उलोवंक दिवप ना, सिनियर लेजिस्लेटरांचो इन्सल्ट करप, उलयतना तांकां आडावप, हें जें कितें सगळें चल्लां हें म्हाका दिसता एक नवो ट्रेंड आनी वायट ट्रेंड नव्या वर्साक बीजेपीन लेजिस्लेटीव पॉलिटिक्सान गोंयच्या पॉलिटिक्सान हाडिल्लो आहा। हें आमी कंडेम करतात। पार्टीक जॉयन जावंक शकनात, आमी त्या पार्टीक आमचे मोरल सपोर्ट दितले। हें 26 तारीख वचून जावंक ना। 26 तारखेचे पयलीं म्हाका खात्री आहा हो अनाउन्समेंट जातलो। आपणे जमीन विकल्या ती नॉन एग्रीकल्चर कायदेशीर पद्धतीन म्हूण आमदार विजय सरदेसायान सांगले। People should know what is. I am not a developer developing those plots and I have sold them. I have bought developed plots and sold developed plots. It's only trading, and you pay income tax for it. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। अमेरिकन टुरिस्ट कायतान वोल्टेचो खून न्हय, चिकल नाका तोंडान वचून तो मेला म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयला। रिपोर्टाक लागून कायतानाचो खून जाल्ल्याची शक्यताय भायर पडल्या। पुलीस कायतानाक वायगणांतल्यान काडटना ताची वागणूक विचित्र आशिल्ली। कायतान वोल्टे हाणें ड्रग्स घेतिल्लो काय ताची मानसीक स्थिती सारकी नाशिल्ली ताचो सोद घेवपाक पुलीस आतां व्हिसेरा आनी हेर फॉरेन्सिक रिपोर्टाची वाट पळयतात। अमेरिकन एम्बसीची परवानगी मेळ्ळे उपरांत अमेरिकन टुरिस्ट कायतान वोल्टेचो शेनवारा बांबोळे जीएमसीन पोस्टमॉर्टम जालो। पोस्टमॉर्टमा वेळार कायतानाच्या पोटांत सुमार अर्द किलो चिकल मेळ्ळो। मोठ्या प्रमाणात पोटांत चिकल गेल्ल्यानूच कायतानाक मरण आयला म्हूण पोस्टमॉर्टम करपी डॉक्टरांनी सांगले। पोटांत जवळजवळ 496 ग्राम हे मक्की एरिया म्हणजे चिकल जो दाट चिकल ते पण घाला आनी दोतोर पर्सनल जेन्ना आमी उलयलो तेन्ना तो म्हणटा की तेजे जे नोज जे आसा तेतून चिकल भितर गेल्लो आसलो आनी त्या खातीर तो मरूंक शकता। पोस्टमॉर्टमात कायतानाच्या आंगार जखमांच्यो कांय खुणो मेळ्ळ्यात, मात त्यो खुणो कायतानाक मरण येवपा सारक्यो नात म्हूण स्पश्ट जालां। प्राथमीक पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक लागून कायतानाचो खून जाल्ल्याची शक्यताय भायर पडल्या। कायतानाक मरण येवचे पयलीं तो कित्याक विचित्र वागतालो, कायतान कोरगांवच्या रस्त्यार कित्याक धांवतलो हे प्रस्न आतां पोलिसां मुखार आसात।
कायतानान एकल्याची सायकल तशेंच एके बायलेचो हारूय हात मारून काडिल्लो. कायतानान ड्रग्स घेतिल्ले काय तो तकलेन सारको नासलो हाचो सोद घेवपाक पुलीस व्हिसेरा आनी फॉरेन्सिक रिपोर्टाची वाट पळयतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विनोद मेथर. यू टर्नाच्या बीजेपी सरकाराक गोंयची जनता विटल्या म्हूण आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता उलयलो. विधानसभा वेंचणूक लढप काय ना ते मार्च मेरेन घोशीत करतले. सध्याक आपाची जनसंपर्क मोहीम सुरू आसा म्हूण गुप्तान मिडियाक म्हायती दिली. सरकारान प्रादेशीक आराखडो 2021 बेगोबेग रद्द करचो म्हूण वाल्मिकी नायकान मागणी केली. पणजे महापालिका वेंचणूक लढप काय ना ते पणजेकारांक विचारून थारायतले म्हूण वाल्मिकी सांगता. Assembly elections are still 1 year away, so there is a lot of time before we really take that decision. But however, in order to prepare for that, definitely we are working at ground level. As you might be knowing that we have already started our village level meetings, constituency level meetings. We already had a meeting in Benolim, we had one in Salegaon, we had yesterday in Kankon, and in upcoming month we are having planned multiple meetings in various constituencies. Finding one simple thing that people are extremely unhappy the way BJP government has worked so far. Everyone just keeps on talking about the U-turns this government has taken. We hope that in now next 2 months we should be able to gauge maximize our assessment period and be ready with the decision by March. That's what we should do. We are demanding that the RP 2021 needs to be kept in abeyance with the safeguards as per the order, and the draft regional plan 2021 needs to be sent back to the villages with proper guidelines and feedback processes for finalization. And prior to this, just so that this process does not become another eyewash like it happened in 2008 to 2010, the government must immediately amend the TCP Act to give this public participation a legal mandate for strict implementation. We are still taking that decision. We are planning to visit door to door and ask people whether we should. घेऊया एक विराम.